वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटी म्हणली काय 3 फामाद गजाली दोळ्या मुखार झळकतात। त्यो म्हळ्यार बेटीतली फेरी, बेटीचो नुस्त्या बाजार आनी तिसरी म्हळ्यार बसलेली चौकी। ही चौकी मांडवी न्हंयचे देगेर वसल्या। चौकी म्हळ्यार भोसले कुटुंबाचें दायज। हे चौकेर फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं पुराय भोसले कुटुंब एकवटान चवथ मनयतात। गोंयच्या विंगड वाठारांनी रावपी ह्या कुटुंबांतले सुमार 70-80 लोक चवथ मनोवपाक एकठांय येतात आनी एकवटान भक्तिभावान हो सण मनयतात। आपल्या पुर्वजांनी राखून दवरिल्ली फाटल्या कितल्याशाच वर्सांची ही प्रथा ह्या कुटुंबान आजुनूय जपल्या। चवथीच्या उमेदीच्या ह्या समयार आयज चौकेकारांच्या गणराया वांगडा चौकेचें दर्शन घेवया। आमचे भोसले कुटुंब चौकी बेतींची चौकी आणि बेतीन बेत म्हटल्यार फक्त 3च बोट फामाद आसात। एक फेरी बोट म्हणल्यार बरें नुस्तें आनी आमची चौकी। आमचे कुटुंब आसा ते जवळ जवळ 70-80 लोकांचे एकत्र कुटुंब आसा आनी आमी वार्षिक पद्दतीन एकठांय रावन आमी गणपती साजरे करतात, चतुर्थी साजरी करतात। हे आमचे काहीशे लोक आसा हांगा जमलेले, पण भितर लोक म्हटल्यार फॅमिली आसा आमची। भितर जर अशें क्लिपिंग घेत जाल्यार भितर आमचे घरा भोवती जर भोवले जाल्यार बरेचशे व्हडले कुटुंब आसा। गणपती बाप्पा मोरया।